ग्रेवयार्ड, सिमित्री हे नाव ऐकलंय का कितलो भंय दिसता. म्हाका बाबा खूब भंय दिसता. म्हाकाय बी. आणि सिमिट्री म्हटल्यार एक अशी तुमच्या मुखार रियल लायफ इन्सिडेंट आसा तो सांगपाक पासून न्यू एक्सपिरियन्स म्हाका. बोस्त्यांव ह्या मनशा वांगडा सिमित्रीन एक अशी घटना घडली की ते आयकता आसतना म्हाका भंय दिसतालो. आतां तुमी म्हणटले अशें कितें जालें बोस्त्यांवा वांगडा, हें पळोवपा खातीर व्हिडिओ स्कीप करूं नाका, फूल स्टोरी आयका. ओके. सो एका खेडेगांवांत बोस्त्यांव म्हणून 45 इयर्स ओल्ड मनीस रावतालो आनी तो न्हू सिमित्रीन काम करतालो. आनी बोस्त्यांवाचो जो पाय आसलो तो खूब वर्सां त्याच सिमित्रीन कामाक आसलो, बट ड्यू टू तेजी डेथ जाली आनी तेजे उपरांत तेका चेड्याक तेजी काम हँडल करचें पडलें. बोस्त्यांवाची फॅमिली वेल एज्युकेटेड ना, शिकोकूच ना, कांयच ना शिकोंक. सो तेंच्यांनी ती फॅमिली जॉब कसो तो काम करपाचें ठरयलें. बोस्त्यांव एज 45 तेका कोणूच ना, मामी ना, पाय ना, भुरगीं, चेडू चेडो कोणूच ना, वन मॅन आर्मी. आनी तो काम करतालो खंय, सिमित्रीन. कळ्ळें न्हू तुमकां, ग्रेवयार्ड. सो जालें कितें, एक दीस बोस्त्यांवाच्या वाड्यार एक 25 वर्साचें चेडू काम सुटोन घरा येतालें आनी तेका एक ट्रकाक धडक लागली आनी तें ऑन द स्पॉट थंयच मेलें. आतां मेले उपरांत तुमकां खबर आसा डेड बॉडी पयलीं वयता पोस्टमॉर्टमाक आनी तेजे उपरांत वयता घरा आनी तेजे उपरांत वयता ग्रेवयार्डान, सिमित्रीन. आनी तशेंच ते चेडवा वांगडा जालें. तेजी फायनली डेड बॉडी सिमित्रीन पावली. आतां सिमित्रीचें सगळें काम बोस्त्यांव हँडल करतालो. बोस्त्यांवान होणको मारलो, फूल ती ग्रेवयार्ड रेडी केली, म्हणजे ग्रेव तेजी ती रेडी केली आनी तेका तेजें लास्ट रायट क्रिमेशन करून तेका भितर पुरलो. ते चेडवाक 25 इयर्स ओल्ड. बोस्त्यांवाक स्पेशली घर बीन नासलें, त्याच सिमिट्री कडेन तो सायडीकूच रावतालो. धाकटुली खोप कशी आसली तेजी आनी त्या खोपीन तो रावतालो आनी इन्जॉय करी आपणाची लायफ. बिंदास आसलो, कसलेंच तेका हें नासलें, सोरो बिरो कांयच पियनासलो. बट ते राती बोस्त्यांवा वांगडा कितें जालें, दॅट इज रियली स्कॅरी न्हू गो. हय. सो एक दीस कितें जालें, ज्या दिसा ते चेडवाक त्या सिमित्रीन पुरलेलो त्या दिसा रातचो खूब व्हडलो पावस पडटालो. आनी तुमकां खबर आसा की जे कोणी ग्रेवयार्डान काम करता तांकां खबर आसा, ग्रेवयार्डान जेन्ना खंयचेय मोडे पुरले आनी त्या दिसा समज बाय चान्स पावस पडलो जाल्यार ते प्रॉब्लम जाता. उदकाचे उदीक बी ते वोले जाता ते पोर्शन आनी ते खूब त्रास जाता मागीर. खूब ते सगळे ग्रेवयार्डान कोण काम करता पळय तांकांच खबर आसा. आनी त्या दिसा इतलो पावस पडलो तुमकां सांगूं शकना. जशें म्हाका स्टोरी सांगतल्या मनशान सांगला पळय तशें हांव तुमकां सांगता. सो व्हडलो पावस पडलो आनी बोस्त्यांवाक सिमिट्री कडल्यान आवाज येवंक लागलो, कोण उलो मारता पळय तो, व्हडल्यान उलो मारता पळय तो चेडू भुरगें, व्हडल्यान उलो मारता, बोस्त्यांव हेल्प 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 कर. बोस्त्यान कितें आयकोंक येता म्हूण सोडून इग्नोर केलें. परत 2 मिनटान व्हडल्यान आवाज येवंक लागलो, पावस कमी जालो, व्हडल्यान आवाज येवंक लागलो, बोस्त्यांव प्लीज हेल्प प्लीज हेल्प. बोस्त्यांवान बेगीन ग्रेवयार्डाचें लॉक ओपन केलें, येदें व्हडलें लॉक. ते लॉक ओपन केलें आनी भितन गेलो. आवाज खंय येता करून तेका ती जी ग्रेवयार्ड आसली 25 वर्साच्या चेडवाची, ते ग्रेवींतल्यान म्हणजे ते ग्रेवयार्डान जे ते मोडे पुरलेले त्या मोड्या कडल्यान म्हणजे ती ग्रेव आसली पळय थंयसरल्यान आवाज येतालो व्हडल्यान, बोस्त्यांव बोस्त्यांव बोस्त्यांव. बोस्त्यांव समजलो कितें जालां काय म्हणून, कितें जालें काय, अशें जायना केन्ना, चुकोन बीन ते जिते आहा काय अशें तेका दिसलें. तेणें बेगीचे बेगीन खोरें कितें कितें हाडलें सामान आनी फटाफट ग्रेव ओपन करपाक चालू केली. फोडलें सगळें, माती काडटा, माती ओली आसली, पावस पडटालो न्हू व्हडलो, माती ओली आसली. काडटा फायनली तो कॉफिना कडेन पावलो न्हू. कॉफिना कडेन पावलो आनी जो आवाज येतालो तो आवाज स्लो वाडोंक लागलो. बोस्त्यांव करून आवाज येतालो पळय तो
जितली क्रेव ओपन जाताली तितलो तो आवाज व्हडलो येवंक लागलो, व्हडलो 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 आनीक व्हडलो येवंक लागलो. जेन्ना बोस्त्यांव फायनली त्या कॉफिना कडेन पावलो, तेणी व्हडली स्वास घेतली अशें, आनी कॉफीन ओपन केलें. कळ्ळें न्हू तुमकां? कॉफीन जेन्ना तेणी ओपन केलें आनी तेच्या वांगडा जो इन्सिडेंट जालो, ओ माय गॉड, सांगूं शकना पळय. जेन्ना कॉफीन तेणी ओपन केलें, एक भितरल्यान एक अननोन हात भायर सरता असो चाक करून, ओके, आनी तेणी बोस्त्यावाच्या हातीक असो घट धरलो असो चाक करून. बट जेन्ना बोस्त्यावान ते भितन पळयलो तेन्ना भितन चेडूं नासलें, एक म्हातारो आसलो, अरावंड 80-90 इयर्स ओल्ड म्हातारो, आनी तेजे दोळे बिये सगळे होल पडलेले दोळ्यांक. जेन्ना डिकम्पोज जाता पळय बॉडी तशी. तेणी नेटान बोस्त्यावाच्या हातीक घट धरलो आनी सोडिना जालो, नेटान 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 दामीत रावलो, नेटान दामीत रावलो. जेन्ना त्या दादल्यान बोस्त्यावाक जेन्ना असो घट धरलो, तेका तो नेटान दामूंक लागलो आनी तेका थंयच त्या कॉफिनानूच तेका तो बेहोश जालो, ओके, अनकॉन्शियस जालो आनी भितनूच पडलो. आनी अशें करून पावसाचें उदीक इतलें भितर भरोंक लागलें. पण देवाची कृपा, देवाचो एक आशिर्वाद कसो की त्या टायमार पावस बंद जालो आनी तो भितनूच सकाळ जासर तसोच उरलो. सकाळ जाली, 10 जाली, 11 जाली आनी बोस्त्यावाचो तो फ्रेंड बोस्त्यावाक मेळोंक घरा कडेन येयले आनी नेटान दारार मारता, खूब न्हू ती, दारार मारता पळयता जाल्यार दार भायरसून की घातलें, लॉक बीक कांय ना. दार ओपन केलें, भितन कोणूच ना. सिमेट्री कडेन अशें पळयतालें, सिमेट्रीची गेट अशी ओपन आसा, केन्ना हरशी ओपन आसना, सिमेट्रीची गेट ओपन आसा. भितन गेले पळयता जाल्यार बोस्त्यावाचे व्हाण्यो दिसता, खोरें फावडे म्हणजे जें आसता खोरें बिरें काडपाचें सगळें आहा. ते फुडें फुडें गेले, ग्रेवी कडेन गेले, पळयताले ग्रेव ओपन आसा. आनी सकयल वळोन पळयता जाल्यार बोस्त्यांव ते कॉफिनान भितन पडला, त्या बॉडीचेरूच भितन पडला आनी ते चेडवाची बॉडी तशी आहा आनी सगळे उदकान फुगल्या, सगळी माती सगळी आंगांक चिकचिकीत. बेगीच्यो बेगीन हें समजलें की तो मेलो दिसता म्हणून. बेगीच्यो बेगीन तेणी एकल्यान भितन सकयल उडकी मारली आनी तेका बोस्त्यावाक घट धरलो, बोस्त्यांव बोस्त्यांव करून. बोस्त्यावाक अशें अशें करून जाग येयली. बोस्त्यांव भायर येयलो आनी व्हडली स्वास घेतली. आनी तेज्या उपरांत बोस्त्यावान आपणाच्या फ्रेंडांक सगळो इन्सिडेंट सांगलो, कितें जालें पळय तें, की आपणाक अशें अशें जालें, आपूण ओपन केलें, आपणाक घट धरलो, हें सगळें बोस्त्यावान आपणाच्या फ्रेंडाक सांगलें. बोस्त्यावान बेगीच्या बेगीन थंयसरल्या लोकांनी मेळोन, वाड्या वयल्या लोकांक मेळोन फादराक सांगलें, फादर अशें अशें आमच्या सिमित्रीन जालें म्हणून. फादर येयलो, फादरान जें कितें करपाचें आसलें, प्रेयर कितें आहा कितें तें सगळें केलें आनी 1-2-3 दीस सगळें नॉर्मल. 2-3 दीस सगळें नॉर्मल. बोस्त्यांव जो भितन आसलो सीक जालो थोड्या दिसांनी, तो थंडी जोर येवंक लागलो तेका, पण आफ्टर 2-3 days ही वॉज गेटींग नॉर्मल जालो 2-3 दिसांनी. बट 2-3 दिसां उपरांत परत एक इन्सिडेंट जालो. तेतून तुमकां हांव सांगूं शकना कितें जालें पळय तें. बोस्त्यांव 12:30 रातचो 12:30 सुमार भायर आपणाच्या खोपी भायर बसलेलो आनी बोस्त्यावाचो फ्रेंडूय आसलो आनी ते न्हू गजाली मारताले, सारकें न्हू? सारकें. बट आतां जो ट्विस्ट आहा, ओ माय गॉड, ह्या फावटी बोस्त्यावाच्या फ्रेंडांक आवाज येयलो आनी बोस्त्यावाच्या फ्रेंडाचें नांव आसलें कमलेश. कमलेश कमलेश करून एक चेडूं उलो मारता भितन ग्रेवयार्डी कडल्यान. कमलेश कमलेश करून एक चेडूं उलो मारता. कमलेश बोस्त्यावाक सांगता, बोस्त्याव म्हाका कोण तरी उलो मारता रे. उलो मारता म्हटल्यार का बोस्त्यावाचे हात कडकडोंक लागले, कित्याक तेज्या वांगडा तेंच जाल्लेलें न्हू. बोस्त्यावान म्हटलें आयको नाका तूं, आवाज आयको नाका. अशें म्हाज्या वांगडा अशेंच जालें आनी आपूण गेलो आनी फूल ग्रेव ओपन केली आनी आपणाक दादल्यान असो धरलो. ते दोगूय भियाले. बेगीचे बेगीन ते खोपीन भितन सरले आनी तेंच्यांनी भितरल्यान खिळी घातली आनी तो आवाज येदो व्हडलो जावंक लागलो की दारा भायर उबे रावलेल्या भशेन, म्हणजे दारा मेन डोरा भायर कोण उबो आहा चेडूं आनी उलो मारता पळय तसो. तेंच्या तोंडान किळच्यो सुटल्यो. कितें जाता तें कळना जालें. पावसाचो सिजन,
जून म्हयनो. अरे बाप रे, म्हाजे एके वाटेन पावस पडटा, एके वाटेन हे चेडू बोळा मारता, कोण भायर उलो मारता, कमलेश कमलेश. बोस्त्यावाक आवाजूच येयना. बोस्त्या म्हणटा म्हाका आवाजूच येयना. कमलेश म्हणटा व्हडल्यान आवाज येता. अशें करून करून 1.5 वर जालें. आनी तेच्या उपरांत आवाज बंद जालो आनी पावसूय गेलो. जेन्ना कमलेशान दार उगडलें तेन्ना तेणी पळयलें की एक डिकम्पोज्ड, सारकी न्हू, एक सडलेली डेड बॉडी आसता पळय, डिकम्पोज जाल्लेली डेड बॉडी, ही जे जाग्यार बोस्त्यावाच्या घरा भायर तेंच्यांनी जागो केला बसपाक, त्या बाकार एक डेड बॉडी अशी बसल्या आनी ती फूल सडलेली अशी सडलेली आनी अशी बसल्या. अशें दिसतालें की कोणी ग्रेवयार्डींतली काडली आनी ताका थंय दवरला कशें. आनी हे बोस्त्यावाकूय दिसलें आनी कमलेशाकूय दिसलें, सारकें न्हू. सारकें. तेंच्यांनी नेट्टान व्हडल्यान कियोच मारली, नेट्टान कियोच मारली आनी बोस्त्याव परत थंयच पडलो आनी बेहोश जालो. आनी कमलेश सारको थरथरोंक लागलो, कडकडोंक लागलो, ताका कितें जाता तें कळना. तेणें बेगीन बेगीन भितर गेलो आनी फाट करून दार लॉक केलें आनी बोस्त्याव भायर पडला. आनी तो व्हडल्यान बोळा मारता हेल्प हेल्प करून. आनी थंय जामाक रातचो लोक कसो येतलो आनी एके वाटेन पावस येता वयता, आवाज येत ना. परत जेन्ना थोड्या वक्तान तेणी स्लो दार ओपन केलें जाल्यार ती डेड बॉडी थंय नासली आनी बोस्त्यावूय नासलो. बोस्त्यावूय थंय ना. हें ना तें पळोवन तो भियालो. बेगीचे बेगीन तेणी सायडीच्या नेबराच्या घरा गेलो. आनी तेणी सांगलें अशें अशें जालां म्हणून. थंयसरले 10-12 लोक एकठांय जाले आनी ते ग्रेवयार्डी कडेन येयले. तेंच्यांनी सगळ्याक बोस्त्यावाक सोदलो, बोस्त्याव करून. आनी जेन्ना ते ग्रेवयार्डीन भितन गेले जाल्यार बोस्त्याव जो आसा तो परत खंयची तरी दुसरीच ग्रेव ओपन करून तेजे भितरले डिकम्पोज बॉडी आहा पळय, जे हाडां आसा पळय, तेका घेवन उबो रावलो, बसलेलो असो. हें सगळें पळोवन वाड्या वयले लोक भियाले. लोकांक दिसलें की बोस्त्याव पिसो जाला, कित्याक 2-3 दीस पयलीं असोच इन्सिडेंट बोस्त्यावान केल्लो आनी हेजे पयलीं थंय केन्नाच असले गजाली आयकूंक येनासल्यो, सारकें न्हू. सारकें. असले केन्नाच गजाली आयकूंक येनासल्यो. बट त्या टायमार तेंच्या वांगडा अशें कितें जालें तें खबर ना रे बाबा. लोकांनी बेगीचे बेगीन फादराक आपयलो, सगळें कितें आहा तो प्रोसिजर केलो आनी बोस्त्यावाक काडलो आनी हॉस्पिटलान एडमीट केलो आनी मेंटल हॉस्पिटलान घातलो. थोडे 2-3 म्हयन्या उपरांत बोस्त्याव परत घरा कडेन येयलो आनी तो नॉर्मल आसलो, कांयच प्रॉब्लम ना तेज्या वांगडा. ओके. बट स्लो तो सगळ्या वाड्या वयल्या लोकांक सांगतालो की आपणा वांगडा खरें जालां. आनी तेज्या वांगडा जो कमलेश आसलो तो खूद सांगतालो आपूण खूद डेड बॉडी दारा भायर पळयल्या, पूण तेंचे कोणूच आयकनासले. कोणूच आयकनासले. बट ही तेणी फायनली म्हाका सांगपाचें डिसायड केलें आनी कमलेशान म्हाका फोन मारलो. इंस्टाग्रामा वयल्यान म्हाजो नंबर काडलो आनी म्हाका फोन मारलो आनी तेणी आपणाच्या वांगडा घडलेली सगळी घटना सांगली. म्हाका म्हणलेलो तूं व्हिडियो कर आनी युट्यूबार घाल, लोक आमकां वाड्या वयले लोक पिशे समजता. सो गायज तुमी कॉमेंट करून सांगा की कमलेश आनी बोस्त्याव हेंच्या वांगडा खरो तो इन्सिडेंट जाला आसतलो की ते पिशापणां करताले. आनी डेड बॉडी येवन खंय बसली, जे ग्रेवयार्डांतली डिकम्पोज बॉडी आसली ती येवन खंय बसली हें हांवें व्हिडियोन सांगलां. पळोवया कोण सामको आन्सर दिता पळय तो. फाटल्या ब्लॉगान तुमी सारको आन्सर दिल्लो, ह्या फावटी कोण दिता तो पळोवया. आनी चॅनलाचेर तर नेवे आसा, लायक शेअर सबस्क्रायब करपाक विसरो नाका. बाय बाय.